आता विषय आयलो आणि मागीर तुमी ताजेर सारके बरो अभ्यास केलो आणि मागीर बरयतात. बरयलें म्हणटकीर रोखडेंच छापतात? काय बरयतकीर आनीक ताजेर प्रक्रिया जाता? ना, बरयलें की रोखडेंच छापूं दिना. ती तशीच पडून आसता. एक तर कोणी मागलार छापूं दिवप जाता. ताचे पयलीं हांव वाचून घेता एक दोग जाणांक पळय कशें जाला. बरी जाली ताणें जर म्हणत आनी म्हाकाय पटलें जाल्यार हांव मागीर ती दिता. ह्या संदर्भांतलो तुमचो एखादो अणभव? आतां म्हजी कादंबरीच पळय, भुंयपूत. ही कादंबरी हांवें उदय बाबा वाचूं दिली, संदेश प्रभुदेसायाक दिली, जायत्या जाणां दिली. मागीर ताणें ताजेर बरें आसा म्हूण सांगतकीर हांव वाचपाक दिली. आतां म्हजी एक नागीण भूल कादंबरी येता, ती हांवें आतां तुजे कडेन वाचपाक दिला. तूं जेन्ना पळय ना सर बरी आसा अशें म्हूण जेन्ना पावती दितलो तेन्नाच ती हांव छापपाक दितलो. तेजे पयलीं दिना. आता नागीण भूल ह्याच कादंबरीच्या संदर्भात हांव येवपाचो आशिल्लो, जाचो तुमी उल्लेख केलो आतां. ही कादंबरी म्हणजे एक कादंबरी लेखनाची प्रक्रिया कशी आसता? ताजी नागीण भूल ही कादंबरी एक देख म्हणून घेवन तुमी सांगपाक शकतात? पळय, परत तें बीज खंय तरी समाजांतच पळयिल्लें आसता आमी. एक मनीस जल्मा येतकीर कांय स्वभाव घेवन जल्मा येतात. पण ते स्वभाव बदलप हे संस्काराचेर अवलंबून आसतात. कारण मनीस बऱ्या वायट सगळ्या स्वभावाचो हो पुतळो, कळ्ळें न्ही? पण वायट संस्कार आमी ते नश्ट करून उडयतात आनी बरे दवरतात. म्हणटा ते संस्कारान जातात. म्हणटा हो वायट स्वभाव जर आमी संस्कारान तेगे नश्ट जावूं ना, जाल्यार तो जर फुडें कशें समाजाक घातक ठरूं येता फुड्या. ती व्यक्ती ज्या ज्या मनशाचे जिणेंत येतली, ती ती तशी कशे तरेन ताची जिणेचें घट्टण करूं शकता, ही हाजी एक सुंदर वेध घेवपाचो हांवें नागीण भूल ह्या कादंबरींत यत्न केला. आणि त्यासाठी ही नागीण भूल आतां येवना म्हज्या तकलेंत. ती सादारण येवन 8-9 तरी वर्सां जालीं. तकलेंत ती कथा बीज येवन. ती तशेंच वाडत वाडत आशिल्ली. ती आतां हालींच ती 9 मार्चाक सोंपली आनी ती तुजे कडेन वाचपाक दिल्या आतां.